येवकार हांव जवाहर सर्वेकायच्यो हेडलायन्स. नरक चतुर्दशी म्हटल्यार सत्याचे असत्याचेर जैत. पुराण कथांचो विज्ञान काळांतलो संदर्भ. परंपरा आनी आधुनिकतायेचो मेळ घडयत मनयलो उजवाडाचो उत्सव. पुराय देशांतल्यान माघार घेतल्या मान्सुनान येवपी सप्तक उरतलें सुकें. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत आदींच स्टेडियम, गार्डनां, खेळामळां आनी सोबितीकरणाच्या प्रकल्पांक मुळाव्या साधन सुविधांचो उणाव आसा. मंत्री आमदार विविध प्रकल्प उबे करत सुटल्यात, पूण मागीर त्या प्रकल्पांचें कितें जालें, कितें जाता हें ते मंत्री पळयनात आनी संबंदीत सरकारी यंत्रणाय. देखीक पर्वरी मेन रोडा कडले कांय पुतळे उलयनात, देखून मिडियाक उलोवचें पडटा. हे आसा ते आमी आतां पर्वरी हायवे आनी सर्वीस रोड हिंगा कांय वर्सां फाटीं हे हिंगा पुतळे घातलेले. पुतळे म्हणल्यार एक गोंयची आयडेंटिटी आनी हे म्हण कल्चर म्हणून हिंगा हे धाकटे धाकटे पुतळे हे घातलेले. जावं कोण फिशरमॅन अशे वावराड्यांचे हे गोंयचो कल्चर कितें पळय ते हिंगा हे घातलेले. आनी आतां तूं पळयत जाल्यार हे अशेंच मॉडर्न पडल्या. तांच्या फुडल्यान कितलीं झाडां जाल्या आनी तांची कितेंच तांची सोद घेवंक ना ते क्लिनींग करपाक वा ताका पेंट मारपाक, आनी ताका अशेंच सोडलेले आसा ते. आनी हे घातलेले ते फरे लोकांचे टॅक्स पेयरांचे पयशे इनवेस्ट केल्ले व त्या पयशांचेर हें केल्ले. हे कोणाचे आपणाचे खूब पयशे घालून हें करूंक नासले. सो हो आतां टॅक्स पेयरांचो पयसो असोच सगळो वेस्ट काय थोड्या वर्सांनीच हें करप आनी मागीर हें अशें उडप. हे पळय हिंगा एक आसा अशी बसोन आसलेली, पूण हेतूर तूं हायवेक रावन तर पळयत ती कांय दिश्टी पडना. तिचे इतले सगळ्याक झाडां जाल्लीं आसा आनी ते खंय आहा ते सोदचें पडटा. पूण हे घातले पळय तेन्ना बरें दिसतालें, ब्युटिफिकेशन दिसतालें आनी हांकां मेंटेनन्स कांय ना. एक पाट घातले आनी हे सगळे पळय हिंगा वेस्ट. हेच्या फुडल्यान पळय झाडां जाल्या, ते क्लिनींग करप ना, हे मेंटेनन्स कांय ना. जरी तर हे क्लिनींग करपाक नाका घालपाक कित्याक जाय आसलें? हे लोकांचे पयशे वेस्ट कित्याक करूंक जाय आसले? मेन हायवेचेर सुद्दां हे कांय दिश्टी पडना, ते क्लीन केल्ले ना. फकत दिश्टी पडटा ते फकत सोदचें पडटा तुवें सर्वीस रोडाचेर सुद्दां. आनी हे पर्वरी आतां ब्युटिफिकेशन आसा तो एक तिसरो आतां झाडांनी सोदून हो तिसरो मेवला. हेजी अर्दी गोमटीच कोणें खाल्ल्या. पूण हो तर तूं एगेन हायवेचेर रावन तर हें करीत तो हायवेचेर सुद्दां एगेन दिश्टी पडना. तेजे मेंटेनन्स ना हिंगा. तेजे सरावंडींग लागून हिंगा पळय हे झाडां जाल्लीं आसात ते कोणें क्लिनूय केल्ले ना. कासावली ग्रामसभेत पंचायतीन बायोडायव्हर्सिटी समिती काडली. सिबेल आल्मेदाक हे समितीची मुखेली म्हण वेचल्या. गांवाचें गांवपण राखून दवरपाचे नदरेन पंच वांगड्या बरोबर मेळून काम करतली, समितीचे मुखेलीन सांगले. थळाव्यांनी ग्रामसभेत कासावली पंचायत मंडळाची नवी बायोडायव्हर्सिटी समिती वेंचून हाडली. समितीचे अध्यक्ष आनी वांगड्याकय वेचले. आमकां गांवची जैव विविधता साल्वार करून हो गांव फुडले पिळगे खातीर राखून दवरप ही मोख आशिल्ल्याचे सरपंच सावयो परेरान सांगले. आमगेली आज फर्स्ट ग्रामसभा आसली हेची रिगार्डींग इलेक्शन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी कमिटी. आनी आतां आमी ग्रामसभा घेवन बरे भाशेन स्मूथली ऑपरेट जालां आमगेलें. आनी काडले कमिटी काडा चेअरमॅन कोण जालेलो आसा? चेअरमॅन आमगेले सिबल आल्मेदा. As a chairperson of the BMC, basically I would look into the sustainable development of my village to see that we have a better village, better development for the future generation, to see something that is viable, that we can work together for the 5 years of the coming, and also in hand in glove with the panchayat and the panchayat body. Okay, we will all give our best as a chairperson, as a member of my other committee members also. I will take a shareholder and give the best to the village of mine. आयज नवी पंचायत जाल्यार आमची फर्स्ट ग्रामसभा बायोडायव्हर्सिटी कमिटी करपाक आनी आमकां खूश भोगता
आख्खो लोक गांवचो लोक ग्रामसभा हाजीर जाल्लो आनी लोकांनी डिसायड केला गांव सांबाळपाक गांव राखपाक आमकां कोण मनीस जाय तो आनी लोकांनी इलेक्ट करून दिल्लो आहा आमी लोकां बरोबर सदां आसतले गांवा पासत कितें बरें जाता थंय आनी नॅचरल रिसोर्स कितें आहा तो आमी सांबाळपाक पावतले आमचे पंचायतीक सदां BMCक सपोर्ट आसतलो आनी दोगांय हाताक हात घालून आमी गांव बरें काम करपाक पावतले. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आयतारा नरक चतुर्दशी जाली. पुराणांतल्या कथांचो आयच्या विज्ञान युगात संदर्भ घेवपाचो जालो जाल्यार नरक चतुर्दशी म्हटल्यार सत्याचे असत्याचेर जैत. अन्याय जाता तेन्ना तेका प्रतिकार करचो अशें सांगपी हो दीस. पुराणांत खूब कथा आसात. त्याचो आदार घेत कांय कडेन अजूनय सण उत्सव मनयतात. घालुया नदर अशाच कांय प्रथा आनी परंपरांचेर. मनीस दिसान दीस प्रगत जावपी प्राणी. आदी तो रानांनी रावतालो. समाज ही संकल्पना बरेच तेंपा उपरांत आयली. मन रिजवणे खातीर कांय सैमीक कारणांक लागून आनी अज्ञात शक्तींची आराधना म्हण ताणें पुजा सण परबो जल्माक घातल्यो ज्यो आयजय कांय लोक मनयतात. चिमला अशीच एक प्रथा चालू आसा. चिंचवाड्यार श्रीकृष्णाचें देवूळ आसा. नरक चतुर्दशी दिसा श्रीकृष्णाची मूर्त लालखेत बसून गांवचे शिमेर व्हरतात. शिम देवाची पुजा करतात. मागीर गांवांत मिरवणूक येता नरकासूर आनी श्रीकृष्णाची. लोक कृष्णाक ओवाळून पुजा करतात. भजन जाता. फातोडेर देवळा कुशीकच नरकासुराचो वध करतात. सोमारात दिवाळी हो उजवाडाचो दीस. काळखाचो नाश करून सत्याचें बऱ्याचें आनी मनीसपणाचें जैत जाता अशें सांगपी लखलखीत दीस. दिवचल पिळगांवचो लोक अर्थातच दादले बायलां भुरगीं ह्या दिसा एकठांय येत गांवांतले साईबाबाचे देवळांत सहभोजन म्हटल्यार एकठांय येवन फोव खातात. ह्या अर्थान हो एकचाराचो आनी समतेचो दीस. गोवा 365 खातीर चिमलाच्यान जवाहर बर्वे आनी पिळगांवच्यान संदीप पिळगांवकार. नरकासूर सर्तींक घेवन गोंयच्या 2 मंत्र्यां मदीं उतरांचें गॅर्र चालू आसलें तरी नरकासूर करपी कलाकार सांगतात ह्या निमतान आमचे भितरली कला फुलता कळाशी फळटा सृजनशीलतायेक संद मेळटा. देखून कलेचेच नदरेन पळोवया ह्या कलाकारांची कला कळाशी आनी सृजनशीलताय. फोंडामाल कलाकारांचें आजोळ. वचत थंय कलाविश्काराचो खळखळ. मागीर जावं त्यो गणेश मुर्ती शारदेच्यो मुर्ती दुर्गेच्यो मुर्ती वा नरकासूर प्रतिमा वा आकाश कंदील सगळ्याच गजालींनी सृजनशीलताय आनी कलात्मकताय दिसून येता. नरक चतुर्दशीची रातय फोंडेच्या कलाकारांनी जल्लोशान जागयली. कलाविश्कारान गाजयली. तिस्क फोंडेच्या युनायटेड स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान फोंडे म्हाला खातीर घेतिल्ले सर्तींतले हे कांय देखावे.
ते वरस आमी ह्या वर्सा आमी नरकासूर वच कॉम्पिटिशन सुरू करता. हें नरकासूर कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करपाक आमी हेतू एकूच की आमचे कलाकार फोंड्या म्हालांत खूब आसा जेंच्यो ट्रिक्स आनी तेंचे नरकासूराचें वध करप हें फक्त नरकासूराच्या हितूनूच आमकां दिश्टी पडटा. म्हणून आमी नरकासूर वध कॉम्पिटिशन दवरपाचें हेतू एकूच आमचो हो आसा. तो ट्रॅफिक कसो कितें कंट्रोल आसा? आमी ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टर तशेंच फोंडा पुलीस स्टेशन तशेंच ट्रॅफिक सेल आमी ऑलरेडी तांचे परमिशन आमी घेतलेलें आसा. प्लस आमी फायर डिपार्टमेंटाचें सुद्दां परमिशन घेवन आमी ऑलरेडी तांकां ट्रॅफिक सुरळीत जावचें तांकां कांयच कसलो प्रॉब्लम जावपाक जायना सगळें ऑलरेडी 20 दीस पयलीं आमी परमिशन घेवन दवरलेली आसा. ताडमाडा येद्या उंचीच्या नरकासुरांचीच सर्त जाता अशें ना. ताडमाड युवा संघ आणि ब्रदर्स फॉरेवर, किंग अँड रेड डेव्हिल बॉयज ऑफ टोंका ह्या सगळ्या पंगडांनी एकठांय येत मिनी नरकासूर सर्त घडोवन हाडली. गोंय पावण्यावयली ही तिसरी सर्त. आकाश नायक आणि सूरज नायक ह्या कलाकारांनी सर्तीचें परीक्षण केलें. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक आनी टोंका पणजेच्यान समृता खनगांवकर. मान्सुनान पुराय देशांतल्यान माघार घेतल्या देखून येवपी सप्तक सुखें उरतलें. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. जाली सुरू दिवाळी देखून मोसम येतलो शिंयाळी. सकाळी फुडें बरेंच कडेन धुकें आनी दव दिश्टी पडटलो. चडीत चड आनी उणें तापमान 33 आनी 23 डिग्री सेल्सियस उरतलें. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.